दिसुदेला दिसुदेला सोडवणेसो दिसुदेला जेसू आयला सोडवंत जेसू आयला दिसुदेला दिसुदेला सोडवणेसो दिसुदेला जेसू आयला जेसू आयला सोडवंत जेसू आयला हालेलुया 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 मग चनो परत तुमकां व्हरतो अभिमानान ह्या इतरच्या दिसा मिसाच्या बलिदानाक भोवमोगाचें आपोवणें आमी दिता आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत देवाचो व्हरतो मोग अनुभव करून असलें बियाचें वातावरण पयस करूंक आमकां जेजू आपोवणें दिता आनी तेन्स आमी घेवया देवाकार गांदीवन उपकार भावण मिसाचें बलिदान पवित्र तिंद्रच्या नांवी आतां आमी संभ्रम्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू क्रिस्त दे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी खरी क्रिस्ताची भुरगीं उजवाडांत चलची आनी जियोवची तर आमी भियोवची गरज ना म्हणटा सोमी आमकां तुमी भियेनाका ते ह्या संवसारी मनशांक कित्याक ते तुमचो जीव काडटे जाल्यार तांकां आत्मो नाश करूंक जावचें ना कूड तांकां मारूंक जाताली पूण आत्मा जावन आसा देवाचो आनी त्या देवा सांगाता तुमी एक जावन जियोवच्या खातीर धिरादीक जाया कितेंय कश्ट वळवळे येता आसतना बावडटाक तुमी उणें करचे नाका विश्वासान तुमी दंडळचे नाका सदांच परवशाची किर्ण जावन मुखार सरा म्हूण आमकां उलो दिता त्या उल्याक पाळो दिवया आनी धिरादीक जावच्याक धैर्यान भरच्याक जेजूचें तें मिसांव आमी मुंदासून व्हरता आसतना सता नितींत चलोवंक आमकां तुमचो आदार जा सोम्या म्हण मागोन आमच्या पातकांची दुखदन सांगता म्हणया हांव पातकी सरपदता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांचें तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें साणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून भगवान सदांच अहंकार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थ मागता सरपदता देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसोन आमकां सस्नाच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काकळूत कोर सोम्या काकळूत कोर क्रिस्ता काकळूत कोर क्रिस्ता काकळूत कोर सोमिया काकळूत कोर सोमिया काकळूत कोर महिमा देवाकून सर्गी शांती संसारा महिमा देवाकून सर्गी शांती संसारा संसार दिसानी रात तुझी स्तुती करता तू आमचो दिरभर वसो आता आणि सदा महिमा देवाकून सर्गी शांती
संवसारांत तूं आमकां वाडता खंय तुज्या भुरग्यांक पळय पातकान पडोंक दिवं नाका खुरपेन आमकां सांबाळ महिमा देवाकून सर्गी शांती संवसारांत महिमा देवाकून सर्गी शांती संवसारांत प्रार्थयांक सपददा आमच्या मंगळा बापांक तुवें आमकां दिरादीक जावन तुज्या वर्त्या वाटेन चलोवंक आपोवणें दिलां तें जापोवणें घेवन आमी भियेन आसतना तुज्या वर्त्या उतराचेर होंदून त्या पर्यंत मुखार सरोंक समकोवंक आमकां तूं आदार दी आमी मागता आमच्या समेजो पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सय पवित्र आत्म्याचेपणान जियेता आणि राजवर चलयता सस्नाच्या सस्ना आमेन. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. जायते जण अशे पुसपुसतात ते हांकां आयकता. सगळ्या वाटांनी आकांत ताका गुन्यांवकार करा, ताका गुन्यांवकार करुया. सगळे म्हजे लागशिले इश्ट हांव केन्ना आदलोन पडना गाय म्हूण पळोवंक आयते रावल्यात. ते म्हणटात घडये तो बुलोवन पासांत पडटलो, आमी ताचेर जैत व्हरतल्यांव आनी ताचें फरीकपण घेतल्यांव. पूण एका बळवंत वीरा सारको सरेस्पर मुजे सवे आसा. देखून मुजे दुस्मान आदलोन पडटले आनी ते मुजे जैत व्हरचे नात. ते लेजन भरतले कित्याक ते सुफळ जावचे नात. तांची सास्तीक लज केदींच विसरूंक वेची ना. दळबाराच्या सरेस्परा तूं नितीवंतांची तपासणी करताय. कळजां मना तूं परकिताय. तूं तांचे कडचे घेतलोय तें फारीकपण म्हाका पळोवंक दी. कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातांत सोडला. सरेस्पराक गायन करा, सरेस्पराची स्तुती करा, कित्याक ताणें दुबळ्यांचो आत्मो नश्टांच्या हातांतलो निवारला. देवाचें उतार हें. देवाचो ओडुपकार. तुझे उदण दये म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. तुझे उदण दये म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. तुझे पासो देवा ही निंदा हांव सोंसता. तुझे पासो ती लज हांव भोगता. हांव जाला म्हज्या भाव भयणींक परखी. म्हज्या दायजा गोत्रांक परदेशी. तुज्या घरा सोमान रातचे खातीर लासता म्हजें काळीज. तुका केन्टेल्याचो केपड्यायो म्हजेर पडत आसा. तुजे उदण दये म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. बेगीनच म्हाका प्रसन्न जा म्हणून तुजे लागीं प्रार्थून मागता सर्वेस्परा. तुज्या वर्ते दयेन म्हाका आयक देवा.
विश्वासी धन्या पाव म्हाका तूं सर्वेस्परा मोगाळ दयाळ काळजाचो तर म्हाका जाप दी तुज्या परार काकुलती म्हाका सुटका दी तुझे उदण दये म्हाका तू आय सर्वेस्परा हे पळोवन दुबली धाकटी संतोष पावतेली देवा दर्शनाशी जाल्यांची काळजां नव्यान उर्बेन भरतेली कित्या सर्वेस्पर दुबल्या धाकट्यांची मागणी आयकाता घोड्यार आसलेल्या आपणाची तो बोरवोसच्या सो करिना सर्ग आनी पृथ्वी ताका वाखाणता दर्यो आनी तांतले सगळे जीव ताची स्तुती करता तुझ्या उदण दये म्हाका तू पाव सर्वेस्परा तुझे उदण दये म्हाका तू आय सर्वेस्परा दुसरे वाचप बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप बाबा भयणीनो बरें तर एका मनशा उदेशी पातक ह्या संवसारान भितर सरले आनी पातका उदेशी मरण आनी अशें सगल्या मनशांक मरण पावले कित्याक सगल्यांनी पातक केलें देवान समूर दिवचे आदी पातक संवसारांत आसलें समूर्त नासली म्हणटच समूर्त मोडल्या म्हूण कोणाचोच गुन्यांव करूंक जायनासलो तरी आसतना दिल्लो कायदो मनशांनी आदामा परी मोडूंक ना तरूय आदामा तावन मोइसेसा पर्यंत मरणान समेस्तांचेर राज चलयलें आदाम म्हणल्यार येवचो आसलो त्या मनशाचो पूर्वरूपकार आदामाचे पातक आनी देवाची फुक्या दाखयलोली दयेलाय हांचे मदें सोर करूंकूच जायना एका मनशाच्या गुन्यांवान सगल्या मनशांक मरण पावलें जाल्यार कितलें अदीक अप्रूप एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरवीं समेस्त मनशांक सुबापणान फुक्या फावो केल्ले देवाचे दयेलायेचे देणे देवाचे उतर हें देवाचो उद्गार मुझे विशेन साक्ष दितलो म्हणटा सोमी आनी तुमी मुझे विशीं साक्ष दितेल्या Hallelujah. 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 Hallelujah.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. मात्याप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभार्थ. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या 12 जाणांशी सांग म्हळे, देखून मनशाक भियेनाकात. दांपोन आसा तें सक्कड उक्तें जातलें आनी गुपीत आसा तें सक्कड परगट जातलें. हांव तुमकां कितें काळोखान सांगता तें तुमी उजवाडान सांगा, आनी तुमकां गुटान सांगलां तें तुमी पाक्यार्थान गाजया. कुडीचो जीव काडटल्यांक भियेनाकात, कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकचे नात. पगार कूड आनी आत्मा दोनूय यमकोणान नाश करूंक शकतल्यांक भियेया. गिरबीच्या पयशांक 2 विकतात न्हय, तरी पूण तांचे भितर एकसी एक तुमच्या बापाचे कबळे तेवणे भुंय पडना. तितलेंच वे तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात. देखून तुमी भियेनाकात. जायत्या गिरबीजा प्रास कितल्या की चड मोलाचे तुमी. देखून मनशा हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडता, ताका सर्गीच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगडतलों. पूण मनशा हुजीर जो कोण म्हाका नाकारता, ताका सर्गीच्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलों. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त सदैव म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सामान्य जावन हरतेच्या वेळार हांवें एक सवाल विचारचें आसा. तुमी कोणाक भियेतात? आनी ह्या वेळा प्रत्येक तरान थंय कितें जावप येता लोकां जावन आमी देवाक भियेताव. आनी तेच हांवें ताका सांगचें, देवाक तुमी भियेल्यात जाल्यार तुमचें तें एकसी एक पातक आसतें नातलें. कित्याक म्हळ्यार एका ल्हान भुरग्यान एक चॉकलेट चोरी केल्ल्या वेळार ताची आवय कितें करता? ताची आवय ताका मारता आनी म्हणटा आनी म्हाका चोरी करिनाका. आनी उपरांत तें भुरगें केन्नाय चोरी करिना, कित्याक ताका तें भें आसा आपल्या आवयचें. त्या खातीर चोरी करता म्हणटाना तें भियेता आनी चोरी विणें तें जियेता. फटी मारतना भुरग्यांक आमी पयलें बरें करून शिकयलें जाल्यार आनी ताका 1-2 मारलें जाल्यार खंडीत जावन तीं भुरगीं ताचो उडास दवरतात. आनी पटी मारचे पयलें ती चिंतात हांवें पटी मारूंक नजो आनी पटी मारिनात. त्याच प्रमाणे देवाची भिरांत तुमकां आसली जाल्यार तुमी खंयचेय बाता करते नातले, कित्याक देव पळयता, देवाची भिरांत आसा. पूण हांवें म्हणचें ताका तुमी भियेतात मनशाच्या दोळ्यांक. कित्याक सिराकाचो ग्रंथ चॅप्टर 23 वर्स 19 आमकां बोवा पुरबायतारान सांगता, ते भियेतात मनशाच्या दोळ्यांक, पूण देवाचे दोळे सूर्याच्या किरणाच्या की 10,000 वांट्यांनी परजळीत. आनी हेब्रांक बरयलें पत्र 4 अध्याय 13 वळेन म्हणटा, जो कोण आमची जडती करता ताच्या दोळ्यांक लिपलेलें कांयच ना, सगळें ताच्या दोळ्यांक दिसता. तर आमी मनशाच्या दोळ्यांक भियोन कितें फायदो? देवाच्या दोळ्यांक भियेल्या जाल्यार पातक विणें आमी जियेतल्या, पातक करूंक आमी वेचना. देवाचें भें आमकां आसतलें. तेंच देवाचें भें भिरांत आसली अब्राहमाक. त्या देखून तो म्हणटा, कसो हांव ताणें विचारतना ना म्हणो, खंडीत जावन म्हाका ना म्हणोंक जावचें ना. ताच्या पुता इसाकाक बली भेटोंक तो तयार जाल्लो. कित्याक एका दोळान ना म्हळें जाल्यार म्हज्या देवातावन हांवें पयस वचचें पडटलें, देवाच्या मोगातावन हांवें पयस वचचें पडटलें. मात्र न्ही, त्या देवाच्या वर्त्या काळजाक हांव दुखयतलो म्हूण ताका बगता. तर मोगाच्या भावन आनी भयणो, जायते पटी आमी भियेता मनशाच्या दोळ्यांक. कितें म्हणटा? सोमी म्हणटा तुमी मनशाक भियेनाकात. हांवें ताळें एक एग्जाम्पल दिवचें आसा. चिंत्या, पेद्रामाचो माड आनी इतलांत आयरीन बायचो आंब्याचो रूख आनी मोदगात रोड चलोवन वचो. पेद्रामाचो माड इल्लो बेंड जावन रोडा देगेर आयला वयल्यान, कांय हरकत ना. पूण तांतलो एक सुको नाल्ल रोडार पडला. आयरीन बाय त्या सायडी जावन येता आनी पळयता नाल्ल पडला. आतां विंस्यां बागोवन म्हळ्यार मुखारच पेद्राम ताच्या माडाक उदक सोडना आसा.
भागवत लक्षण तो पळयतालो आनी ताका कळटालें कितें की कर्णस आयरीन बाय आनी त्या वेळार तो पळयत जाल्यार ताच्या माडाचो नार्ल आयरीन बायन इंसला तो सोडटाय मार्गार जावन आनी खंय जावन तो ताच्या माडाचो पूण आयरीन बाय कितें करता ताजे कडेन उलोवन देता पेद्रामा उदासरण आसा की कशी आहा भलायकी जालो की नाश्तो अशें उलोवन येता आनी दाव्या पांयांत हळटार नार्ल तिच्या कंपाउंडा भितर चिल्लिता तेदा पुरेसा कंपाउंड नासलें म्हळ्यार कांय नासलें उक्तेंत आसलें चिल्लिता आनी तो वचून पडटा तिच्या आंब्याच्या रुखा मुळा आतां आयरीन बायच्या कंपाउंडांत असलो नार्ल आंब्याच्या रुखा मुळा आसलो जाल्यार तो तिसो न्ही त्या देखून ती काणगोन वेता आतां आयरीन बाय कितें चिंता पेद्रामान पळोवना वय पेद्रामान पळोवना त्या देखून पेद्रामाच्या माडाचो नार्ल आयरीन बायच्या आंब्याच्या रुखा मुळा आसा आंबो दिवनचो रूख नार्ली दितात पूण देवान पळयला म्हणले एक बें तिका आसलें जाल्यार ती म्हणटे आसली पेद्रामा तुजो नार्ल हांगा पडला तुज्या कंपाउंडाक खांड उडयता ना त्या देखून आमी जायते जाणां आमच्या जिवनांत फकत मनशाच्या दोळ्यां भियेता त्या खातीर जेजू म्हणा लागलो तुमकां कितेंय चडुणें घडटा आसतना कुडीक कोणी ती बोती जाल्यार भियेनाकात कित्याक आत्मा तांच्यान काडूंक जायना तुमी भोव मोलादीक जावन आसात तुमच्या माथ्याचे केस लेगून मेजल्यात ते गिरपुजे पळय ल्हानशे तांकां कांयच व्हॅल्यू ना कितले गिरपुजे येतात वेतात पूण जेजू म्हणटा त्या गिरपुजांच्या की चड वर्त्या मापान तांकां एक दोळो तितलो प्रामुख्य ते दिला जाल्यार मातू दिला जाल्यार तुमकां कितलो दिवंक ना त्या कितें मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमी त्याच देवाचे वर्ती भुरगीं अपुरबायतरान जिवंक जाय पयलें वाचपान तुमी आज पळयलें जाल्यार जर्मिया प्रवादी कितें करता 23 वर्सां प्रायर ताका देव विंचता ताच्या खामाक उपरांत तो त्या याजक राय आनी मनीस सगळे राजकीयान मेतेर जाल्ले ह्या खातीर तांकां विरोध करता आनी म्हणटा तशें तुमी जावंक ना देवाच्या वर्त्या निती काल तुमी जिवंक आसा त्या खातीर ताका धरून ते बंद्यान घालतात बंद्यान घालन ताका जायते हिणसितात ताचे उपरांत ताका पल्याणा गांवा व्हरून ताका ते जीवशी मारता म्हण आमकां सांगतात पूण तो बंदेंत आसतना ताका जायते हिंसा ताणें दिल्ली आनी जायते ताका कश्ट दिल्ले ह्या खातीर जर्मिया प्रवादी कितें करता कोताय तो देवा लागीं मागता ताणी केल्या सगळ्या वायटाक तांकां नालिसाय भोगोवंक तांकां शिक्षा दी म्हूण तो सांगता कित्याक म्हळ्यार ताणी जायते कश्ट म्हाका दिल्यात आनी तेच दुसऱ्या वाचपान तुमी पळयशात जाल्यार एका मनशाच्या पातका देखून अख्ख्या मनशाकून नाश जावन असो म्हणल्यार एकच एका कारणा खातीर हातांच्या पातका खातीर क्रिस्तान ह्या संवसाराक येवन ताणें कश्ट मारून सोंसून ताणें नालिसाय भोगोवन ताणें शिक्षा आमच्या खातीर आमच्या पातका खातीर ताणें आपल्या आंगार घेतिल्ली जावन आसा आनी तो जीव दिवंक आयिल्लो हांगा एका मनशाच्या पातका देखून आमकां तेच वर्ते सर्गीचें दायज आमी उगडोवन घेता आसतना ते दायज संपूर्ण आमच्या तन पयस सरोंक नजो म्हणल्या खातीर त्या एका कारण खातीर क्रिस्त येता आनी आमच्या खातीर जीव दिता मोगाच्यानो आनी असलो जीव दिवलो जेजू आमच्या सांगात आसतना तो आमकां म्हणटा तुज्या माथ्याचे केस सयत हांवें मेजून जाल्यात आनी उपरांत कितें म्हणटा जो कोण म्हज्या देवाक परगडतारान ताचें नांव उसारता ताका हांव ताचें नांव उसारतलो जो कोण ताका नाकारता ताका आमी नाकारतलो कित्याक आमी म्हणचे आसा आमी रेतेरीक वेता मोगाचें न्हू जायते आत्मीक कार्या वेता पूण देवाचे वर्ते उतर आमी व्हरोंक लसता जायते जाण आमी बायबल व्हरोंकूच वरिना आमी वेता खाली हातांनी वेता जायते वटेन हांवें रेतेरीन खेताळे हर एक हप्त्यान हांव सांगून आसता तुमी एक दोळा आयल्यात जाल्यार झूज मांडूंक सैताना विरोध आयल्यात जाल्यार तुमचे हाते जावन आसा बायबल आनी तो बायबल पवित्र पुस्तक तुमचे कडेन ना तर तुमी कसले हातेर काणकोण वेतात म्हण विचारता सगळे तकले पानां घालून बसतात परत तांणी शिकोवंक जाय दुसऱ्या फावटी येता आसतना आमी ओवांजल ह्या पवित्र बायबल आमी व्हरोंक जाय कित्याक तो जावन आसा आमच्या हातेर देवाचें उतर जावन आसा हातेर खंयच्याय वायट सक्ते विरोध वचोंक मोगाचें न्हू सैतानाच्या बंदाडेतावन आमी पयस सरूंक तर भियोवचें नाका देवाचे उतराचे बळ आमचे थंय आसूं दी हातेर बायबल म्हज्या पासलेंत आसूं दी आनी त्या उतरांची आठवणी हांवें करतना हांव बळवंत जातालो आनी म्हजे थंय सगतूप जाताली आनी देवाच्या उतराची जाणवाय म्हजे थंय येता आसतना म्हज्या काळजांत हांव उमाळचें जावन आसा
देवाचें उतर आनी त्या देवाच्या उतराचो स्वाद सैतानाक पयस धांवडोंक शकता. हे आमच्या जिवनांत आमी जियेवया आनी आमी भियेनासतना धीराधीक जावया. आमेन. आमचो बावर तेका निजा देवा थंय उसारुया. एकच देवाक सतमंता सरपददार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका समयान जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सर काळा परी बाबा तावन तो जल्मला. देवातावन देव उजवाडतान उजवाड खऱ्या देवतान उपजलो खरो देव. तो देवतान जल्मला ताका रचूंक ना. बापाच्या सैम बसो ताचेर सर वस्तू केल्यात. आमा मनशां बसत आमच्या सोडवणे पसत सर्गात तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यारी ओंकार मेळचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे फसत 5 पेलतकाल ताका कुस्सा मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें ताका नेके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवान जालो सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मनसूब करूंक वैभवान तो परतून येतालो आनी ताच्या राजवटके शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन निप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रभा देवा वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कथोलीक आनी दंड तरे स्थापल्ले देवसभे सतमंता पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हण मानता आनी मेल्यांच्या पुन्हा जिवनपणा आनी ससण्याच्या जिविता विश्वासून रावता. आमेन. मगाळ भाव भयणीनो आमी धैर्यादीक जावच्याक जेजून आमकां आपोवणे दिला. पयस सभेच्या मुखेल्यांनी आनी हर एका क्रिस्ती बावडटांनी याजकांनी धार्मिकांनी आनी सर्वांनी आमी धैर्यादीक जावन जेच्या मिसावान भागीदार जावन ताका खरे साक्षी जावच्याक आमी सदांच जिवीत अपुरबायतरां जियोंक तस जेजू आमकां पावो करूं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. म्हज्या मोगेच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदता देवा बापा मानता तसलें जा म्हणो मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्यानी एका पवित्र सभेच्या द्वाक सर्वेस्पर देव मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या मंगळा बापा ह्या भेटेन आमची काळजां मनां तुका दिता. नितळ निर्मळ आनी संपूर्ण काय ते वन पावय. सदां दरादीक जावन तुज्या मिसांव मुंदासन व्हरूंक आनी तुज्या उतरा परके चलोंक आमकां तो पाव कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमची सवे आसो. आमची काळजां बारया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व आणि ससनाच्या देवा सरकाळी आणि सत्य आमी तुका दिन वासो फावो. ओ कायदो नीतीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या होते मृतेर तुवें आमकां रचलाय आनी आमच्या सोडवण्या खातीर तुजे एकल्याच पुतास दान दिलाय.
त्या पुतान आमकां धैर्यान रावोंक आनी सदांचच्या जिवितां वांटेली जावच्याक आपल्या मांसा आनी रक्तान पोसला आनी ताच्या कश्टा मरणांनी पुन्हा जीवन मरणावरवी नवें जिवीत आमकां देला. त्या संताच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गीन सतळपार निरंतर गायता तुजे मुखार. Hosanna, Hosanna, Hosanna तुका उत्सर्गी. Hosanna, Hosanna, Hosanna तुका उत्सर्गी. Somia तुका वाकता, कांसांताव नरगादिता. सर्वामी तुका नावाता. Hosanna तुका उत्सर्गी. जेसू, जेसू, जेसू देवाची शेळी. जेसू, जेसू, जेसू देवाची शेळी. जेसू तुका वाकता, कांसांताव नरगादिता. सर्वामी तुका नावाता. जेसू देवाची शेळी. Hosanna तुका उत्सर्गी. बापा खरंच तू पवित्र तून सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रात्म्या दडनी तेणी पवित्र करपण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुखुशान कश्ट मरण ससंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाता ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेज घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टी करळचें रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्या तुमच्या बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Babarta's a good purgatoria. Somi Gesù melo, somi Gesù melo, somi Gesù jiwan zala. Oh, babarta's a good. Ami purgatoria. Gesù noviane toro. बापाच्या माणसाने पुन्हा जीवन मनासमय भक्तीपणे उगडास करता आणि जिविताचो उंडा आणि सोडची कास तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंकार तुझी सेवा करू आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेची कूड आनी रगत तेला आमकां समेत सांग. पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्यापी तुमचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड. लियो आमच्या बगेन बापा सर आमच्या गोळी बापा सगळ्या याजकी वर्गा बराबा तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगते मेल्या समेस्ता तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर. आमकां समेस्तांची दाय कर म्हण आमी मागता. ह्या भुरग्यांचे तूं नदर घाल. आमकां सर्वांगे तिरादीक कर. तुज्या वर्ता मिसांवांच्या मेटांनी चलोंक आमकां आदार दी. ओंकार मेरे देवाचे महेश संगती भगवंत अनुदाने तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असिजो सम फ्रांसीस सम पाद्रे पियो सम आंतोनियन सम क्लारा बरोबर सजनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गाव आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तोका सासनाच्या सासना. Amen.
समेन भाऊ मोगाचे प्रार्थना शिकेला भक्तीन म्हणूया आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आणि आमकां ताळण्या पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवा दया करून जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सरोंदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अत्रयतले आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुडय आनी सर आकातांतले वाटय कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या दमदामुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पण तुझ्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमे तिका शांती आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सोवे आसो तुमचे सुये आसो माय मोग आसो आनी एकवट संख्या जावन एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळी संसाराचे पाप खातेले आमची काकडूत को आमची काकडूत को देवाची शेळी संसाराचे पाप कातेले आमची काकडूत गो आमची काकडूत गो देवाची शेळी संसाराचे पाप कातेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ओ मगेच्या बाबडे राव पळय आमचो स्वामी जेजू ताच्या सांगात आसतना आमी भियोवची गरज ना कित्याक तो आमचो आदार आनी आमकां तो सदांच सांबाळटा ताच्या मोगान सदांच आमकां राखता जे जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या केसूत्रान म्हाका भलायकी मेळटली धुळ्या ओतम्याच्या घे संपूर्ण पदवी खंयसर तूं वताय हांव येता निश्चय हांवें केला आयकोंक तुजो धाडो खंयसर तूं वताय हांव येता जेसू म्हणा लागलो जो कोण कुडीचो जीव काडटा ताका भिये नाकात कूड आनी आत्मो सांबाळचो आसा ताका भियेया प्रार्थया सर्पदेदा आमच्या मोगळा बापा तुज्या वर्त्या धैर्यान आमी जियेता आमकां तो सांबाळटाय त्यास तुज्या मांसा आनी रक्तान दीस वेतात आमी बळादीक जावच्या सक्ते बरीत जावन तुज्या संगता परबायचे जिणे जियोवन एकामेकाचो मोग करूं आमकां तो पावक कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर्प द्वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन मग बाबेनो बापर बैसो दीस तुमकां मागता ह्या आयतारच्या दिसा धिरान आमी बरोंक आणि सड मापान जे वर्त्या मोगान ताचो खरो अनुभव करूंक
वचोन येयात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कितें जेवतलोय कितें न्हेसतलोय हुस्को करिनाका. देव रचनात सरकिंचो मोगाळ बाबोय तुजो सगळे दितलो तुका. नोतोर मारून नंतरला तूं पळे वाऱ्यार उक्तेल्या सुकण्यांनी बोदलेले. ती होपिनान ती लुविनान ती कोड्डे बोरिनान तरी देव तांकां सांडिना. मोगाळ पुत्रा सवे ओंकार मरे आशीर्वाद दे आमकां. जेच्या भोवपवीत काळजा भुरग्यां तुज्या दे तुजे आशीर्वाद. बगेन कुसजे कुरवेन निवळ आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.